प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 23वा विसवोर वोड 13 ते 22 पर्यंत 13 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. दोन शास्त्र्यानो आणि फारिजियानो कोटा तुमचे दोंग्यानो, कित्याक स्वर्गीचे राज तुम्ही मनशांक मुखार धांवतात आणि तुम्ही भितर सरोनात न्हय म्हूण भितर सरोंक सोदतात ताकाय भितर सरोंक दिना. दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आणि फारिजियानो कोटा कोटा तुमचे, कित्याक एक नव शीस करचे खातीर दर्याचेर आणि दोतोरेचेर तुम्ही फिरतात आणि कोण एकल्याक सांपडायले उपरांत ओदीक एमकोण फाव आसलो तुमच्या सारको तुम्ही ताका कोत्ता. कुड्ड्या फुडाऱ्यानो कोता कोता तुमचे, तुम्ही अशें म्हणटात देव मंदिराचे कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार ते कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराचे सोपूत घेतीत जाल्यार ती रिणकारी जाता. अरे मुडक्या कुड्ड्यानो, कितें ओदीक व्हरते भांगार ओ भांगार पोवी जायशें करता तें देव मंदिर. तशेंच तुम्ही म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार ते कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा त्या दानाच्यान सोपूत घेतीत ती रिणकारी जाता. अरे कुड्ड्यानो, कितें ओदीक व्हरते दान ओ दान पोवीत जायशें करता ती वेदी. तर वेदीचे सोपूत घेतात ती तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्यांच्याय सोपूत घेतात. आनी देव मंदिराचे सोपून घेतात ती ताच्या आनी तातूंत रावतात ते देवाच्यान सोपूत घेतात. आनी स्वर्गाच्यान सोपूत घेतात ती देवाच्या सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू दोम शास्त्र्यांक फारिजियांक ढोंगी म्हणटा आनी तांच्या ढोंग्यापणान तोंडार मारता. आयतकात भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शिवर्तमानान कितले फाटी म्हणटा, अरे कुड्ड्यानो, अरे कुड्ड्यानो, अरे कुड्ड्यानो, पोत्तून पोत्तून पोट्टून म्हणटा अरे कुड्ड्यानो. भाव भयणीनो, आमी जाणो की कुड्डो मनीस जावन आसा जो मनीस ताका कांय दिसना, ताका आदार जाय कोणाचो, ताका कोणे दोई बडी दिता आनी त्या दोई बडी आपली फुडें फुडें करून तो आपली वाट कोत्ता, कित्याक लोक ताका सजमता की तो खरोच कुड्डो म्हणून. आनी जेजू आयज ह्या दोन शास्त्र्यांक ह्या फारिजियांक कुड्डे म्हणटा, पोत्तून पोट्टून पोट्टून कुड्डे म्हणटा. कित्याक गाय कुड्डे म्हणटा? भाव भयणीनो, तांकां कुड्डे ह्या कारणा लागून म्हणटा कित्याक ह्या फारिजियांक आनी दोन शास्त्र्यांक जे एक भाशेन ते धर्माचे एक लिडर आसले, तांचो संबंद देवाशें घट नासलो. ते फकत भायलें कामां करताले, भायलो दोबाजो तांचे फकत तांची चोत्राय आसली कितें भायलो दोबाजो करूंक जाय, तो कितें करूंक जाय, कितें मागणें करूंक जाय, कितें दिमी घालूंक जाय, कितें उबें रावंक जाय, कोणें मागणें करूंक जाय, हे सगळें जो दोबाजो करतालो सगळें भायल्यानूच. आनी भाव भयणीनो, देव आमचो भायलो दोबाजो पळयना, आमी भायल्यान कितें करता तो पळयना, तो आमचें काळीज पळयता. देव आमचें काळीज पळयता. भाव भयणीनो, आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं आनी देखून आमचो संबंद देवाशी घट जावंक जाय. को जाता? पवित्र आत्म्या उदेशी. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता जेजूचेर भावार्थ धरून, तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां पवित्र आत्मो येता आनी आमच्या कुडीन रावता, आमच्या आत्म्यान रावता. आमचो आत्मो, देवाचो आत्मो, जेजूचो आत्मो एक जाता आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मो आमकां ही भूक आनी ताण देवाच्या उतरा पासत दिता. कित्याक ज्या लोकांक देवाच्या उतराची भूक ना, ताण ना, ती खरेंच एक भाशेन जेजूची न्ही, ती केन्नाच जेजूची जायना. कित्याक जो लोक जेजूच्या उतराक भुकेता, जेजूच्या उतराक ताण येता, ताका ती ताण आनी ती भूक पवित्र आत्मो जो आसा भितर, ती ताण आनी भूक दिता.
आणि भाव भयणीनो जेन्ना आमी नोय रोचना जाता नो जोन घेता जेजूची भुरगीं देवाची भुरगीं जावन जेजूचेर भावार धरून आतां पवित्र आत्मो आमचो संबंद देवाशी घट करीत आसा को देवाच्या उतरा वरवीं. तर भाव भयणीनो देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो ही दोगांय बरोबर आमकां वो आमचो संबंद देवाशी घट करता. आयकात बरे भाशेन पवित्र आत्मो जावन आसा एक देव जावन आसा. पवित्र आत्मो देव आनी देवाचें उतर जावन आसा जेजू. म्हणटच जेजू आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा. कित्याक आमी कालच्या शिवर्तमान आयकलां जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा म्हजें उतर जावन आसा आत्मो. म्हजें उतर जावन आसा आत्मो. जुवांची 16-20 वर्ड 60 आनी 3 तो म्हणटा म्हजें उतर जावन आसा आत्मो. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी आत्म्या पवित्र आत्म्या उदेशी आनी देवाच्या उतरा उदेशी आमी आमचो संबंद देवाशी घट करता तेन्ना आमी धर्म करिना, आमचो भायलो दबाजो देव पळयना, आमचो संबंद ताजेशी पळयता. कित्याक जो लोक खरें जेजूक आपलो समयान धोनी मानतात ती देवाचें उतर आयकतात, ती देवाचें उतर सदांच करतात, ती देवाचें उतर पाळटात. आनी भाव भयणीनो फकत जो लोक देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरिना तें उतर पाळिना फकत भायल्यान दबाजो करता धर्म करता ती केन्नाच स्वर्गार वचपाची लोक न्हय. कित्याक आमी फकत धर्म करता, आमी फकत भायलो दबाजो करता आनी आमची चोत्राय फकत आमचे फुडले जे दोळे आसात तेच पळयतात. आनी देखून आमी कुड्डी जाता, खंय कुड्डी जाता. हें जें आमकां दिसता आत्मीक म्हणटा तें स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ओ म्हणटा तें द अनसीन वर्ल्ड जे आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसना पूण आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी दिसता तें फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आनी देवाच्या उतरा उदेशी आमकां तें कोडीत जाता आनी तें आमी पळोवन पावता. आनी जेन्ना आमी जे आमच्या ह्या दोळ्यांनी आमकां दिसना पूण आमच्या काळजांतल्यान आमच्या आत्म्यांतल्यान पवित्र आत्म्या उदेशी आनी उतरा उदेशी तें आमकां दिसता तें आतां जें आमकां दिसना आमच्या दोळ्यांनी पूण आमकां तें घडून येता. खंय घडून येता भावार्था वरवीं. आनी भावार्थ कसो येता भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. आनी आतां पवित्र आत्मो जें उतर आमी आमच्या काळजान घाला तें आमकां दाखयता खंय चलपाक खंय जिवीत सारपाक. आनी आतां आमकां सगळें देवाचें बरें तें ह्या संवसारान आमी जिवंक पावता, हें जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आनी आतां आमी कुड्ड्या भाशेन चलना पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उदेशी चलता. पूण आयज भाव भयणीनो जेन्ना हो जेजू धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिझ्यांक हो म्हणटा तो आयज आमकां एक एकल्याक म्हणटा जो देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरिना पवित्र आत्म्या उदेशी जोरिना आमकां कुड्डे म्हणटा. फकत फारिझ्यांक आनी धर्मशास्त्र्यांक कुड्डे म्हणना आमकां सगळ्यांक म्हणटा जी आमी देवाच्या उतराचेर रिगून नान आमी पवित्र आत्म्या उदेशी चलना आमी फकत भायलो दबाजो पळयता. आनी भाव भयणीनो कितलो लोक आसा ह्या दिसान इग्रोज मातेन जो फकत दबाजो करता फकत भायल्यो सगल्यो जे रिती आहात त्यो करता पूण तांचो संबंद देवाशी ना. ती उतर कांय नकत, ती कसलोच पवित्र आत्म्या उदेशी तांचें कांयच मन चलना फकत भायलो दबाजो चलता. आनी जो लोक तांच्या फाटल्यान धांवता तीच कुड्डी जातात, कुड्डी दुसऱ्या कुड्ड्यांक धाडटात. देखून जेजू म्हणटा एकल्या कुड्ड्याक दुसऱ्या कुड्ड्याक फुडें वचपाक जायना. फकत ज्या लोकांक खरेंच पवित्र आत्मो आसा तांच्या उतराची सजमणी आहा तांकां हो संबंद जो देवाशी घट आसा हो संबंद दुसऱ्यांक शिकोवपाक ती फुडें सरतात. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करुया आनी आमी आमचे दोळे आमच्या काळजाचे दोळे आमच्या मनाचे दोळे आमी उक्ते करुया, देवाच्या उतराची सजमणी घेवया, देवाच्या उतरान रिगून रावुया आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक शिकोवपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.